एज पर द नॉर्म्स शैक्षणिक वर्ष जें आसा तें 7 जुनाच्यान वार्षिक चालू जाता। अंदू हे शैक्षणिक वर्ष 6 जुनाच्यान चालू जायना आनी तें केन्ना जाता हें गव्हर्मेंटान अजून दिलें। जुलय कोण म्हणटा जुलय चालू जाता, कोण म्हणटा ऑगस्टान चालू जाता। हे पयलीं क्लियर धोरण आणि पॉलिसी गव्हर्मेंटान डिसायड करची। शिक्षण मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्याचे शिक्षण मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्याचे ते कर्तव्य आसा आणि हे कर्तव्य पार पडटना ताणें मातशे जी स्कुलां आसा तांच्या मॅनेजिंग कमिटी कडेन विचार विनिमय करचो। आतांच हांवें आयकलां त्या प्रमाणे ऑनलायन क्लासीस एसएससी खातीर चालू जाल्यो। ह्यो क्लासी घेता आसतना म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंट डिटेलिंग करपाक जाय आशिल्लें, तें करूना। तांकां इतलें सुद्दां खबर ना की गोंयांत कनेक्टिविटी खुबश्या गांवांनी ना। म्हाका एक गोश्ट कळना की तांकां हातूंतल्यान फक्त शहरांतल्या भुरग्यांकूच मुखार काडपाक जाय काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाला। कारण गांवांत आमच्या मडकय सारक्या मतदारसंघात इंटरनल विलेज भुरगीं आसा तांचे कडेन कनेक्टिविटी ना। तांचे आवय बापूय इतले गरीब आसा की तांकां हें कांय समजना आनी ती शिकिल्ली ना। दुसरी गोश्ट तांचे कडेन जो मोबायल एप आसपाक जाय, मोबायल आसपाक जाय किंवा तांचे कडेन कंप्युटर आसपाक जाय तो तांचे कडेन ना। आनी हो एक वेळ अशी येता की तांचे कडेन पुस्तकां आनी चोपडे घेवपाक पयशे नासता। कोविड-19 तर सगळे घर बसून उरल्या आनी त्या खातीर अशा वेळार 10,000चो मोबायल विकतो कसो घेतलो असो प्रश्न तांचे कडेन आयला। काल खुबशे पालक म्हजे कडेन आयले आनी म्हाका सांगून गेले की हे 10,000चो मोबायल आमचे कडेन घेवपाक जायना। हाचेर विचार विनिमय मुख्यमंत्र्यान त्याचे शिक्षण मंत्री म्हणून इमिजिएट करपाची आवश्यकता आसा। नाजाल्यार ताणें इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय त्या स्कुलांत तांणी तें कशें करपाचें। तिसरी गोश्ट अशे काही तालुके आसा, तातूंत फोंडा तालुका आसा, सत्तरी तालुका आसा, खुद्द बिचोली तालुका आसा ज्या कडेन मुख्यमंत्री रावता। बिचोली तालुक्यांत सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका, सावर्डे तालुका आणि काणकोण तालुक्यांत कनेक्टिविटी म्हणटा ती गांवागांवांत मेळना। दोंगराळ भागांत तर सोडूनच दी, अर्बनायझेशन जाल्ल्या गांवांत सुद्दां सारकें मेळना। आनी अशें आसतना हो जे कोर्स चालू केल्या शिकोवपाचे ते मुखार कशें व्हरतले हाची हे मुखार कितें करतले आनी कशें चलयतले हे मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची आवश्यकता आसा। सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हांव डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक आव्हान करता की ताणें इमिजिएट हेचेर एक्शन घेवची, ना जाल्यार शहरांतले भुरगे मुखार वतले आनी जे विलेज लेवलांतले हुशार भुरगे आसा किंवा गरीब भुरगे आसा ते सगळे फाटीं उरतले। हे आमच्या देशाक न्हू ऑनलायन पेज आमची आसा पळय ती ऑनलायन जी आसा आमकां दिसता की आमच्या देशांत आनी आमच्या गोंयांकूय बी जो पर्यंत जे इंटरनेट मेळना गोंयांत किंवा आमच्या देशांतूय तशीच आसा परिस्थिती। कित्याक सगळे कडेन इंटरनेट मेळना आनी त्या खातीर तुमकां जाण आसता की लोक लायनीन रावन लोक कितलेशे मेल्ले पयशे काडपाक गेल्ले ऑनलायन एटीएमाचेर। एटीएम चलनाशिल्लें आनी 30-40 किलोमीटर लोक मारून वयताले सायकलींनी चलत वयताले आनी ते एटीएमार पयशे घालप। एटीएम गेले हें मेळनाशिल्लें, इंटरनेट कनेक्शन मेळनाशिल्लें म्हण केन्ना ते सगळें उरलेले। म्हणजे आमच्या देशांत जो पर्यंत सगळे कडेन वेवस्थीत इंटरनेट जायना, ही वेवस्था जायना ऑनलायनची, ताका लागून ऑनलायन कितें करपाची हे सरकारान हें करचें हेचे विचार करचे। बरें तज्ञ स्कुलांची तज्ञ जे आसा हुशार विद्वान आसा आमचे सगळे तरेचे हितून आसा प्रिंसिपल सगळे तरेचे तांकां विश्वासान घेवन तेणें हेचेर उपाय करचे। सगळेच बेस आमचे ऑफिसरांचेर घालूंक जायना पूण तितून जे हुशार तज्ञ लोक आसा कशें करचें ते आमचे भुरग्यां फुडें मोल्ड करपाक जाय, आकार दिवपाची गरज आसता तांकां।